गोयची खंयची डेफिनेटली हांव तेच उलयता न्ही तुका सरकारांत आसून मंत्री जर आसा जाल्यार उलोवं शकना हें लक्षांत दवरा पयलीं. म्हादय न्हंय गोंयकारां खातीर साल्वार करपाक 2012 ते 2018 मेरेनच्या सगळ्या सरकारांक अपयश आयलां. 2012 ते 2018 मेरेन गोंयांत सत्तेचेर आशिल्ल्या सगळ्या सरकारांनी म्हादय न्हंय संदर्भांत कर्नाटक राज्याच्या विरोधांत खर अशी भुमिका घेवंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती आयल्या. तातूंत जायत्या सरकारांनी कर्नाटकांतल्या राजकीय पक्षांक सरकारांक पत्रां दिल्यात. आपूण तेन्ना सरकारांत मंत्री आशिल्ल्यान सरकाराच्या विरोधांत उलोवपाक हक्क नाशिल्लो अशें मोगो पक्षाचो मडकयचो आमदार गोंय राज्याचो आदलो उपमुखेलमंत्री सुदीन ढवळीकारान पणजेन पत्रकार परिशदेंत राजकीय मळार खवदळ घालपी वक्तव्य केलां. कांय गजाली आपणे तेन्नाच्या मुखेलमंत्र्याक पत्र बरोवन कळयल्ल्यान कांय कडेन त्या सरकारान बंधारे घातल्यात अशें ढवळीकार उलयलो. Canal they started from 2012. They started 2012 सुरवातीच्या काळात 2007 ते 2012 मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आशिल्ले. त्याच्या टायमार मोठ्या प्रमाणात चालू जाले आणि 2012-2014 पर्यंत जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टात वच पर्यंत 2014 पर्यंत ताणें काम केलां. 2012-14 मनोहर पर्रीकर आणि आमचो डेफिनेटली हांव फेल जालें असो म्हणना, पूण ज्या गोश्टींत तांणी लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें तें कळना आनी आमच्या कॅबिनेटाक किंवा हाका नोटीस हाडपाक जाय आशिल्लें तेंय हाडना. वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराच्या लेवल पर्यंत तें चलतालें तितले पर्यंत आशिल्लें, कारण खूब जाणांनी जी लॅटरां दिल्या मदीं मदीं ती त्रासदायक गोंयच्या गव्हर्मेंटाक जाल्या, गोंयच्या लोकांक जाल्या. ना असो डिस्कशन केन्ना आमची केस चल्ल्या इतलें डिस्कशन जातालें. बाकीचे सगळे एडवोकेट्स आनी आमचो जो ट्रिब्युनल आशिल्लो ताका लागून आमी ताचेर चड डिस्कस करनाशिल्ले. पूण हें काम ट्रिब्युनलान सांगलां आसतना सगळी एनवायरमेंट क्लियरन्स नासतना हें काम जालां, हें इम्पॉर्टंट. आनी मुख्यमंत्री म्हणटा आमी स्टॉप कशें करतले. आतां मुख्यमंत्री स्टॉप करूं शकलो ना 2012 ते 2020. आतां मुखार तो कसो स्टॉप करतलो. काल थंयचो आमचो तो मंत्री वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर कोण तो रमेश जारकिहोळी तो सगळे पत्रकारांक तुमकां खबर आसा सगळे पत्रकारांक ताणें बाजू काडले, पोलिसां स्वाधीन केले आनी आपूण सायडीर केला. आनी जी मिटींग ताणें घेतली ती बंद खोलयेंत घेतली. हेच्या वयल्यान खंय तरी उदक मुरता आनी तें आमी पळयता. थंय सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आसा, गोंयांत भारतीय जनता पक्ष आसा, सेंट्रलाय NDA आसा. सो हें अशें आसतना गोंयच्या लोकांक त्रास कित्याक हो म्हजो प्रश्न. प्रत्येक गोश्ट आमी कोर्टांत कित्याक वचपाक जाय. म्हणजेच हाजो अर्थ गोंयच्या लोकां विशीं तांकां आदर ना अशें म्हजें मत आसा. खुद्द 2018 डेफिनेटली 7 वर्सांत जेन्ना जेन्ना म्हज्या हातूंत हें लक्षांत आयलां तेन्ना हांवें रिटन नोट्स माननीय मुख्यमंत्री त्या वेळा वयले तांकां घाल्या म्हणून काही प्रमाणात बंधारे वाडले, हायट ऑफ द बंधारो वाडयले आनी हे बंधारे जे जाल्या ते वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान जरी केले आसत ते आमच्या खातीर जाल्ले आसा. म्हजे कडेन सगळें आसा तुमकां जाय जाल्यार दिता. जेन्ना एवॉर्ड आयलो 2018 म्हादयचो तेन्ना गोंयांत जितले का हल्ले ज्या वेळार एवॉर्ड आयलो जेन्ना 3.9 TMC वॉटर डायवर्ट कर म्हणून जेन्ना एवॉर्ड आयलो हय. तेन्ना अशें डिसिजन जालें की जेन्ना वॉटर ड्रिंकींग वॉटर म्हणून तांकां दिवपाचें आसा 3 पॉयंट कितले न्ही 9 ते तांकां दिवचें वेळ पडल्या. पूण त्याच बरोबर फूल एवॉर्ड चॅलेंज करचो. पूण तेन्ना सरकारान तुमी चॅलेंज कित्याक केलो 220 दीस कंडोनेशन ऑफ डिले कित्याक करचें पडलें सरकाराक. तेच म्हणटा न्ही हांव. त्या खातीरूच तो सगळ्यो गोश्टी कॅबिनेटाक येना न्ही. कंडोनेशन कित्याक केलें ना तेच हांव तेच उलयता न्ही. हांवूय तेच उलयता. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर आमच्या निदर्शनाक आयिल्ल्यो जाल्यार कांय जायना. आमकां इतलेंच कळटालें कितें
की गोवा निवास मेळना. कित्याक मेळना? कारण सगळे इरिगेशन स्टाफ थंय वता आनी न्हिदता. असो न्हिदताचो शब्द जालो आतां. पर्रीकर कॅबिनेट इंडा डेफिनेटली आमकां ह्यो गोश्टी कॅबिनेटाक कोणीच सांगूना. त्या खातीर आजची परिस्थिती ही कोणूय कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ले त्या वेळा वयले तांकां विचारा ह्यो गोश्टी तुमचे नजरेक हाडल्या काय म्हणून. ह्यांच्या भितरूच सगळ्यो फायली मूव जाताल्यो. कितें खंयची केस जाता तेन्ना ती ह्या भितरूच जाता. आनी केन्नाय चुकून जर कितें एप्रुवल आयला जाल्यार ती फी वाडोवपाची. आमचे जे एडवोकेटांक फी लागता ती वाडोवपा खातीर आमचे कडेन नाही हांव सरकारांत आसूं किंवा नासूं हो प्रश्न हांगा ना. हो हांव मंत्री आसलो की उलोवं शकना. आतां हांव सांगता सरकारांत आसून मंत्री जर आसा जाल्यार उलोवं शकना हें लक्षांत दवरा पयलीं. दुसरी गोश्ट हांव सरकारांत आसलो किंवा नासलो गोंयची हें जावची ना. गोंयची खंयची डेफिनेटली हांव तेंच उलयता न्ही तुका. हांव तेंच उलयता न्ही. जी सरकारां जाली तांणी जी डिसिजन 2014 सुप्रीम कोर्टान दिलां की जे आसा तशें रावपाचें तें जालें ना. म्हणजे त्याच्या फाटल्यान कोण तरी आसा न्ही बरो मागपी कर्नाटका फाटल्यान. हो म्हजो प्रश्न आसा. हें गोवा गव्हर्मेंट करूंक शकना. गोवा गव्हर्मेंटान सद्या विकलेल्या सारकें केलां. म्हादय न्हंय संदर्भात कांय गजाली मंत्रिमंडळाक कळयनासतनाय तेन्नाच्या सरकारान घेतल्यात. खुबश्यो गजाली मंत्रिमंडळाच्या बसकेक आयलेच ना असोय आरोप ढवळीकारान केला. त्या वेळार सभापती आसतना मुख्यमंत्री तो स्टेटमेंट ऑडियो व्हिडिओ क्लिप हांवें पयर तुमकां दाखयला. सगळ्यांनी गोंयच्या लोकांनी तें पळयलां. आनी तातूंत खुद्द मुख्यमंत्री म्हणटा की पोंच्यान पायपां घालून सगळें उदक कळसा बंडोराचें मलप्रभेत जॉयन केलां आनी वर्टिकल वॉल काडून आमचे वटेन येवपाचें उदक बंद जालां आनी सिपेज तितली आमचे तेवटेन येता. हें खुद्द मुख्यमंत्री उलयला. कोण दुसरो तिसरो उलोवना. आनी ताका सायड बाय सायड तेंको दिला आमचे आतांचे मंत्री आनी त्या वेळा वयले उपसभापती मायकल लोबोन. ह्यो क्लिप्स हांवें सगळ्या गोंयच्या लोकांक दाखयल्या. आज मुख्यमंत्री म्हणटा आमचें नुकसान कांय जायना. अध्यक्ष म्हणटा आमी करता. केन्ना करता? आमचे मनीस जे हांवें घाल्या ते इन्स्पेक्ट करतले आनी 8-8 दिसान म्हाका प्रत्येक रिपोर्ट म्हादईचो आनी कळसा बंडोरा प्रोजेक्टाचो येतलो आनी तो हांव टायम टू टायम तुमच्या मुखार येवन हांव दितलो. कारण हेची गरज आसा. लोकां मदीं वचपाक जाय आनी जन आंदोलन जाले शिवाय आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडचे ना. गोवा गव्हर्मेंटाचे दोळे उगडचे ना. जे इन्स्पेक्शन आमच्या सगळे सर्व पार्टी इन्स्पेक्शन सायटीर वचून करपा आशिल्लें तें कित्याक जायना? आमचो डिमांड आसा सगळे गोंयचे जे पक्ष आसा बरे इंजिनियर किंवा सायंटिस्ट एनवायरमेंटिस्ट हांकां घेवन जी कमिटी थंय माननीय एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावडेकरान त्या दिसा सांगिल्लें आमकां थंय वचून इन्स्पेक्ट करुया म्हणून कितें कितें काम करपाक ती इन्स्पेक्ट करची. म्हणजे जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणजे हें सगळें कितें चल्लां तितलें उगड सामकें स्पेशली आनी पत्रकारां व्हरून हें इन्स्पेक्शन करचें अशें न्हय. सगळे अशें सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफिसर सेंट्रल गव्हर्मेंट मिनिस्टर्स त्या शिवाय गोंयचे एनवायरमेंटिस्ट आमी सगळे जो विशय घेवन मुखार वतात ते ऑल पार्टी डेलिगेशन्स अशे 20-25 जाण घेवन जांकां हेचे विशीं आस्त आसा आनी बरोबर सगळे पत्रकारां कर्नाटकाच्या आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या म्हणजे लोकांक ओपन जावनी कोण खरें उलयता कोण फोटो उलयता. चडशा राज्यांचे उदक फारावपाचो इतिहास कर्नाटक सरकारान केल्लो आसा. इतलें उदक कर्नाटकान आसतना तांकां आनीक म्हादय न्हंयच्या उदकाची गरज ना अशें ढवळीकार म्हणटा. म्हादय न्हंयच्या उदकाचेरच गोंयकारांचो फुडार अवलंबून आशिल्ल्यान म्हादय न्हंयचें उदक कर्नाटक राज्या परस गोंयाक मेळप गरजेचें आसा. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीक गेल्ले तेन्ना केंद्रीय मंत्र्यान दिल्लें उतर पाळून गोंय आनी कर्नाटकांतल्या संबंदीत सगळ्यांक म्हादय न्हंयचेर व्हरून पळोवणी करची अशी मागणी आदलो मंत्री मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान केल्या. कर्नाटकाक दुसऱ्या राज्यांत बिगाड करपाक आवडटा. कर्नाटक सदांच
उदका खातीर सगळे राज्यां कडेन झगडटा. सगळ्यांत मोठे झगडे तांचे तामिळनाडू बरोबर आसा, केरला बरोबर आसा, त्याच प्रमाणे आंध्र बरोबर आसा आणि सायड बाय सायड महाराष्ट्र बरोबर आसा आणि आतां आमचे बरोबर चालू केला. एक्चुअली तांच्या म्हणण्यानुसार हें उदक तांकां धारवाड आनी हुबळी ह्या भागांत उदक दिवपा खातीर आसा. आनी म्हजे म्हायती जी म्हायती म्हाका मेळ्ळ्या, जी म्हायती हांवें काडल्या, ती म्हायती प्रमाणे जवळ जवळ 50 ते 60 किलोमिटराचेर धारवाड आनी हुबळी ह्या भागांतल्यान सुपा हें धरण धारवाड आनी हुबळीची तान भागपाक आनी कारवार जिल्ला ह्या भागाची तान भागपाक हें सुपा हें धरण केलां. दांडेली हो भागांतल्यान हें सगळें गेल्लें आसा. दांडेली इज अ थीक फॉरेस्ट, हळणावर इज अ थीक फॉरेस्ट आनी ह्या सगळ्या फॉरेस्टांनी हांव स्वता भोंवलां. थोड्या ह्या फॉरेस्टांनी व्याघ्र क्षेत्रूय आसा आनी हाका जी कॅचमेंट एरिया आसा इट इज अ ह्यूज. आनी जगलबेट म्हणटा ती इज अ माउंटेनियस प्लेस वेर these plants of water supply plants can be restored. नवे कष्टक करू शकता. पूण कर्नाटकाक हे सोडून आमचे मदीं कित्याक येवपाक जाय हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक म्हाका विचारपाक जाय किंवा मुख्यमंत्र्याक एकादलें हें खबरूय आसचें ना. पूण मुख्यमंत्र्यान याची जाणीव प्रायम मिनिस्टरा करून दिवपाची आवश्यकता आसा. कारण कर्नाटकान आज गोंयचेर घाला आणि मुख्यमंत्र्यान ही गोष्ट प्रायम मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान प्रायम मिनिस्टरा कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाक जाय. आमकां जाय जाल्यार सगळ्यांक व्हरपाचें आमचे जे इतर पार्टी मदीं आमी हाडटा ना निदर्शनां. मुख्यमंत्र्या निदर्शनां हाडपाक त्रास जाताले कारण सुपा इज द बिगेस्ट डाम इन सावथ आनी ह्या दामांतलें उदक कॅन टेक केअर ऑफ कारवार नियरबाय एरिया हुबळी एंड धारवाड. हे ह्या बद्दल दुमत ना आनी त्या खातीरूच आमचें उदक जें पिवपाक जाय म्हणून ते पळयता हें उदक पिवपाक न्हय जाल्यार म्हाजे म्हायती प्रमाणे ते आमचें उदक घेवन अग्रिकल्चर करता आनी गोंयांत आमचें वाळवंट तयार करता. आनी हेंच मुख्यमंत्र्याच्या लक्षांत हांव हाडपाक सोदतां. मुख्यमंत्र्यान हेचेर इमिजिएट आमकां कितें करतले हें सांगचें कारण ह्यो गोश्टी खूब डीप गेल्ल्यो आसा. गोंयचें नुकसान भारतीय जनता पक्ष करता अशें म्हाका दिसपाक लागला. आनी ह्या धरणाचेर आज मोठो पावर प्रोजेक्टूय चलता. इमिजिएट आमकां वॉटर सप्लाय प्लांटा जातलो आनी कालांतरान फुडल्या 10 वर्सांत आमचें डेजर्ट तयार जातलें आनी जे सलायन वॉटर आसा तें मॅक्झिमम लेवल जेन्ना हाय टायड आसता तेन्ना भितर सरतलें.